आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगातय गोंयांत कांय जमाती अश्यो आसात ज्यो अजूनय समाजाच्या मूळ घटकापासून वेगळ्यो उरल्या। फाटलो कितलोसोच काळ जालो निरंकल बेतोड्डा फोंडे हांगसर वानरमारे जमात मळबाक आपलें छप्पर मानून उक्त्या मळबापणान जीण जगत आयल्या। समाजांतल्या साधन सुविधा पासून हो समाज वंचीत आसा। तांकां साधन सुविधा दिवन बरी जीण जगपाक दिवपाच्या हेतून फोंडे जिल्लो अधिकारी स्वप्नील नायक हांणी तांकां मदतीचो हात दिवपाचो यत्न केला। बुधवारा सकाळीं जिल्लो अधिकाऱ्यान संबंधीत सरकारी खात्यांतल्या प्रमुख अधिकाऱ्यांक घेवन ह्या सुवातेर भेट दिली। आरडीएक्स वादी फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार। तुम्ही सरकारा कडेन आतां कितें मागूंक सोदता? आमकां मातशें घराचें आनी लायटीचें आनी भुरग्यांचें कितें अशें शिकपाचें तितलें दिलें तितलोच उपकार आमी मागता। तुमकां हांगाच सरकारान जर शाळा दिली तर तुमची भुरगीं हांगाच शिकतली काय दुसरे कडेन वयतली? ना हांगा शिकतलीं। आतां कोणी हांगा शिकपाचें अशें सरकारान कितें केल्यार सुद्दां आमची भुरगीं हांगा शिकतलीं अशें आमकां दिसता। आनी सरकारून आमकां मातशें उपकार असो केल्यार पुरो आमी इतलेंच मागता। घर जागा जाय आमी घरात नसलेलो आमची तेंच्यांनी आमचे ते कोणी तेंच्यांनी खोपी मोडली आणि खोपी मोडली ते आमी घरात नसलेलो आमी कामाक गेलेलो आमकां कांय खबर ना। तुम्ही काम खंय हांगा शेतांनी करता काय भाटांनी? भाटात करता कोण सांगले कामाक वयता कोणी सांगले तर गाडीत घेतले कामाक तर गाडयेसून आमी कामाक वयता। तुमचे हे हांगा वस्ती उद्ध्वस्त केल्यार कितले दीस जाले? उद्ध्वस्त म्हटले खूब मोडले तेका आमी आतां भुरगीं बाळां तशीं पोरां अशीं न्हिदता सामकी मळार अशी माती हांगा थंय कितें गावता ते खाता। आतां हे तुम्ही इतले दीस काडले पण आतां तुमकां कितें तरी तुमच्या पोटाचे तुमच्या जगण्याचे तुमकां दिवपाचे कोणेन प्रयत्न केल्या? आतां पळय सरकार दिता म्हणटा न्हू अशें कितें दिता म्हटल्यार ते सरकारान पळोवपाचें मातशें आमचें नदर घालपाची। सरकार हांगा येवन गेले आमगे कलेक्टर साहेब अशें येवन गेला दिता म्हटलं आणि कलेक्टर साहेबान कितें दिता म्हटल्यार तेणी चांगला तुमकां कितें जाय तें म्हाका आपल्या सांगा म्हटलां सद्या अजून कांय हें करूंक ना म्हटल्यार कितें पयशे तुमकां दिता ते कितें कापे थोडे हाडा अशें सांगून गेला। जेन्ना हे सुरवात केलें हांकां मदत करपाची तेन्ना एक प्रकर्शान जाणीव जाली की तांकां वयर झोपडेर मोडल्या त्या झोपडेर घालपाक प्लास्टीक जाय, मागीर मेजीक जेवणाचें आनी तशेंच कपडे लत्त्याचे प्रॉब्लेम आशिल्लो सो तो आमी हें केलो। पूण मागीर एक लक्षांत आयलें की हांगा तांचे जे पळय सोलर लॅम्प्स आशिल्ले ते सोलर लॅम्प फुटल्यात, खुबशे तोडल्यात आनी ताका लागून हांवें तांकां एक काळोख तांच्या आयुश्यान काळोख आयिल्लो प्लस तांच्या वाठारांनी काळोख आशिल्लो म्हणून आमी ठरयलें की आमचे कडेन जाता ती मदत सोलर तांचे जे रिवाय करपाचे प्लस आमी कितें सोलर दिवंक शकता तांकां जे आमचे कडेन शक्य आसा त्या प्रमाणे आमी आज सुरवात केल्या की आज आमी एक स्ट्रीट लायट आनी बाकीचे रिवाय करूंक जाता ते आमी सुरवात केल्या। आतां स्ट्रीट लायट आमची रेडी जाता। इतलें आमकां प्रगतशील गोंय म्हणटा आनी ह्या प्रगतशील गोंयान जर अशी गोश्टी घडटा हांगा जर तांकां प्राथमीक शाळा ना जर 3-3 किलोमिटर वचचें पडटा जाल्यार हाजे वरसून आमी प्रगत म्हणपाक आमकां शक्य आसा की आमी म्हणपाचे गोंयकारांक आमी व्हडले व्हडले हांगा इडियम्स करता, आमी व्हडले व्हडले हांगा इव्हेंट्स करता आनी हे जागतीक जी मूलभूत गरजो जे 70 वर्सां पासून हांगा राविल्ले आसा तांकां जर हे मूलभूत तांच्या भुरग्यांक जर गरज आमी प्रोवायड करूं शकनात कळ्ळें जाल्यार आमी स्वताक प्रगत म्हणूंक शकनात। तांकां म्हज्या दृश्टीन तर 1-2 कारणां दिसता। एक म्हणजे तांकां अवेरनस सामकी कमी आसा, तांचे कडेन हांगा अजून गव्हर्मेंट किंवा लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट जे म्हणटा आमी पंचायत ते पावूंक नासतली अशें म्हजें म्हणणें। दुसरी गोश्ट आसा तांचे जे काम करपाची पद्दत आसा तांकां जे काम करपाचें मेळटा तांकां अशें आसूं शकता की तांची भुरगीं तांणी तेंच काम करपाचें शिकपाचें ना शाळेन वचपाचें अशें आसूं शकता। सो जे सामाजीक जे तांकां अवेरनस आसा ते खूब कमी आसा अशें म्हाका दिसलें। तर म्हाका वायट दिसता की 70 वर्सां पासून हांगा जे लोक रावल्याची कोमुंदाद लँड आसूं जाल्यार फॉरेस्ट लँड आसूं पूण आमी पळयलां आमच्या एरियेन की बार्देज आसूं किंवा मडगांव किंवा आनी खंयच्या गांवांनी आसूं कोमुंदारीच्यो लँड सरसकट ताजेर येवन बांदतात आनी तांकां वोट बँक्स म्हणून तयार करतात। हें तुमकां हांव म्हापशां न्हय पर्वरी न्हय सगळे कडेन हें जें जाल्लें आसा। सो ताका लागून जर 70 वर्सां पासून जर लोक आसा जाल्यार हांकां त्यो फॅसिलिटी कित्याक दिवना हो प्रश्न गव्हर्मेंटाक विचारपाचो।